भयणीच्या प्रितीवंत भावां भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां एक बरी सांज हांव येता. आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या पास्कांचे परबेक तयार जाता. ह्या वर्सा हे परबेचो भायलो दोबाजो आमकां दिश्टी पडचो ना. जशे परी आल्तराचेर फुलां, तेच भाशेन जायत्यो लायटी हो भायलो दोबाजो अंदूच्या वर्सा आमकां दिश्टी पडचो ना. पण आमी ही लांब तयारी केल्या उपरांत जेजूच्या पास्कांचे परबेक दुबाव नासतना हो दोबाजो आमच्या काळजांत आसतलो. काळजां मोनांची आमी तयारी केल्या. जेजूक आमचे बरोबर घेवन ही वाट चलून आयल्या आनी आमी म्हणूं येता, काळजाचे खरे खुशालकायेन आमी जेजूच्या पास्कांची परब संभ्रमूंक तयारी करता. निमाणी तयारी. आनी आयज राती आमी ही दोबाजीक जागरणेची रात आमी पाळटल्या. व्हडली जागरण आयची. वर्साच्या सेवा धर्मांत जायत्यो आनीक दुसऱ्यो जागरणो आसात, पूण ही जावन आहा सगळ्यांवन व्हडली जागरण. तिका लागून तिका म्हणटात जागरणांची आवय. ही जागरण सेवा धर्मीक कायद्या प्रमाणे सुरू करूं येता रात सुरू जाता तेन्ना, पूण ती सोंपोवंक जाय आयताराचो पयलो उजवाड सुरू जावचे आदी. तर आयज ही जागरण आमी सुरू करतले 8 वरांचेर. पूण त्या आदी फावो तसले मागणेचे वातावरण आसूंक 7:45 वरांचेर आमी कांय क्लासिकल म्युजीक घालून हे परबेक पूण हे जागरणेक आमी तयार जावंक. म्हणटच तिका तयार जातना थोड्योश्यो वस्तू तुमी मनांत दवरच्यो. भायली थोडी तयारी आसा ती तुमी आतां सुरू करूं येता. जशे परी हांवें सांगलोलें, सगळ्या घरांनी जाता ते भाशेन लायटी घालूंक. त्या उपरांत दिवे वातयो आमच्या घरा सरभोंवती पेटोवंक, दाखोवंक आमी कितलीं खुशाल आसात ती जेजूच्या पास्कांचे परबे सोबयार. पूण ही तयारी तुमी पयलीं करूं येता. पूण त्यो लायट्यो तुमी उपरांत पेटोवच्यो सुमार 8 वरांचेर. तेच भाशेन तुमचे लागीं मागता, आयच्या दिसा तुमी इगोर्जेक आयिल्लीं तर जाल्यार बरे भाशेन न्हेसून तुमी येतलीं आसलीत. घरा हात म्हणटोच हांव म्हणिना तेच भाशेन तुमी न्हेसून रावचें म्हूण, फात बी घालून, पूण बरे भाशेन न्हेसून रावचें. कित्याक जो समारंभ आमी हांगा इगोर्जेंत करता तोच समारंभ ओगेपणी आमच्या घरांनी करतले. म्हणटच बरे भाशेन न्हेसून मागण्यांच्या वातावरणान 7:45 वरांचेर आख्खे फामिलीन एकठांय येवचें. जे म्युजीक आमी घालतले क्लासीक म्युजीक तें आयकून
मागण्यांचे हें वांटबरोण सांबाळुया आनी 8 वरांचेर आमी ही जागरण सुरू करतले. दुसऱ्यो कांय कुडोवण्यो करपाच्यो आसात ते म्हणल्यार फाल्यां दोनपारां 12 वरांचेर आमच्या बिस्म साहेबान मागला आनी हे आख्खे इंडियेक घडटले. सगळ्या क्रिस्ती गोराब्यांनी हे मागणें जें तुमकां धाडलां तें मागणें तुमी करचें दोनपारच्या 12 वरांचेर. तें मागणें करतना आख्खी फामील एकठांय जावन बरे भाशेन न्हेसून तुमी रावचें आनी ह्या मागण्यांत सगल्यांनी वांटो घेवचो. घरांत कोणें भाचोप करूं येता तेच भाशेन तकली मागणी धाडलेली आसात ती मागणी करची. तेच परी घराच्या वडिलान येजमानपण चलोवं येता ह्या मागणेच्या रितींत. कोणें कितें करचें कसलीं गायनां घालची हें सगळें तुमकां धाडून दिल्लें आसा. त्या प्रमाणे ती रीत तुमी चलोवची. आयचे राती मिसाचेर दुबार आसतना ह्या उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी आमचे बरें संवय आहा हें उदक बेजार केल्लें आमच्या घरांनी व्हरूंक. पूण तुमी अंदूच्या वर्सां हांगा येवची नात हें आमी जाणाव. देखून आमी कांय बाटल्यो तयार करून दवरलेल्यो आसात उदकाच्यो बाटल्यो. कोणें त्यो दिल्यात त्या बाटलींचेरूय आमी म्हणजे उदकाचेर आशिर्वाद घालतले. आनी आमच्या समुदायांचे फुडारी आसात तांणी हांगा केन्ना येवचें त्यो बाटल्यो व्हरूंक ते आमी ताका सांगतले. आनी हे तरेन त्यो बाटल्यो सगल्यांच्या घरा पावतल्यो. पास्कांच्या सुमयार आमी फामिलींचो पास्कांचो आशिर्वाद करपाचो आसल्यार तो आशिर्वाद सद्याक जावचो ना. केन्ना जातलो तें तुमकां आमी सांगतले. हो आशिर्वाद देवाचो आमकां गरजेचो. करीतपणी अंदूच्या वर्सा जेन्ना ही पिडा आयिल्ली आसा तेन्ना देवान आमचे मदली ही पिडा पयस करूंक. आयचे राती आमी उदकाचेर आशिर्वाद घाल्या उपरांत तेंच उदक हांगा इगर्जेंत लोक एकठांय जाल्लो आसलो त्या सगळ्या बाबार्थ्यांचेर तें उदक आमी शिंपडायतले. पूण अंदूच्या वर्सा तें जावचें ना. पूण त्याच वेळार तुमच्या घरांनी गुडे पवित्र केल्लें उदक आसा त्या उदकाचे थोडे थेंबे हांव सांगतलो त्या वेळार मिसाचेर सांगतलो त्या वेळार घराच्या वडिलान घरच्यांचेर ते शिंपडावचे उगडास करून आमच्या बावतिस्मांचो आनी आमची सोडवण हाडलेल्या जेजू क्रिस्ताचो. ह्यो थोड्योश्यो कोडोवण्यो तुमकां केल्या उपरांत बरी सांज तुमकां आवडेता आनी सगळीं पावणी 8 वरांचेर तुमचो डिवायस आहा यूट्यूब ताचेर तुमी हांगा इगोशेन कितें घडटा तें पळोवंक मेळटलें आनी फावो ते परी तातूंत तुमी वांटो घेवचो. सोंसणीकायेन हे आमी दीस काडल्यात. फाल्यांचोय दीस सोंसणीकायेन काडून देवान आमचेर आशिर्वाद घालचो. आनी सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.